आयचे चंद्रयान 3 एमिशन्स तशें पळोवंक वतात जाल्यार भारत देशा खातीर खूब म्हत्वाचें आशिल्लें एक म्हणजे अशा पद्दतीचे सॉफ्ट लँडींग साऊथ पोल ऑफ द मून हो करपी भारत देश हो पयलो देश आशिल्लो। आतां पर्यंत 4 देशां पैकी साऊथ पोलाक मुनाच्या कोणीच सॉफ्ट लँडींग अशा पद्दतीत करूंक नाशिल्लें, त्या खातीर तें चड म्हत्वाचें आशिल्लें। अशा पद्दतीची वेगवेगळी रिसर्च इन्स्टिट्यूट आसा। पोलार इन्स्टिट्यूट एट वास्को, ICR एट द ओल्ड गोवा एंड नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ द ओशनोग्राफी एट दोना पावला ही रिसर्च इन्स्टिट्यूट आसा। हातूर वेगवेगळ्या पद्दतीचे रिसर्च करचे, युनिवर्सिटी लेवलाचेर वेगवेगळे रिसर्च जाता, तातूंत तांच्यांनी वांटेकारी जावचे। कितल्याशाच स्कुलांनी लायव्ह स्ट्रिमींग केले आनी खूब जाणांनी ते पळयले बी, म्हाका फोटोय बी आयिल्ले आसा। सो तर NCERTन जर हे घेतले एक लेसन ऑर थोडो कुडको घालप जाल्यार भुरग्यांक शिकप जातलें। पूण आमी वेगळे वेगळे तरेन भुरग्यां पर्यंत हे पावोवपाचे प्रयत्न करतलेच। एक म्हणल्यार पिकनिको ऑर बाकीचे अवेरनेस। आता हे येदे व्हडले अचिवमेंट आसा आमच्या देशाचो आनी सायंटिस्टाचो। माननीय आमचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे जे स्वप्न आसा, तांचे विजन आसा की देश सदांच सगळे हातून अग्रेसर आसपाक जाय, फुडें आसपाक जाय। आणि आज त्याच हातूंतल्यान त्यांच्या एक विजनांतल्यान आज आमचो देश चंद्रार पावल्लो आसा। इंडिया सगळ्या पेक्षा वेगळी आसा आनी तांचे इंडियेचें नेतृत्व आसा ते योग्य असल्या कारणान ह्यो सगळ्यो गजाली जाता। आनी हांव इस्रो सगळे टिमीचें हांव अभिनंदन करता आनी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीचें बी अभिनंदन करता की आज तेंच्या नेतृत्वा खाला आमी आज एक मोठो यश मेळ्ळें आसा आमकां।